आयतारा सकाळी दिवचलच्या हिराबाई झांटये हॉलात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन सुरवात जाल्या। पयलेच फावट मतदान पत्रिके वरवीं ही वेंचणूक जाता। सरळ 2 गटांमदी ही वेंचणूक जाता। अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणूक लढयतात। देखून सगळ्या ट्रक मालकांची वेंचणुकेकडेन नदर लागून आसा। बिचोली ट्रक ओनर एसोसिएशन ऑफ सेजा मायनिंग बिचोली मायन ह्या इलेक्शनाक हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उबो रावल्लो आसा। हांवें आतांच म्हाजें वोट कास्ट केल्लें आसा। हे जे इलेक्शन आसा हे आमच्या एसोसिएशनाचे पयले फावट अशें बॅलट पेपराचेर आमी इलेक्शन घेता। हे इलेक्शन घेवपाचें तात्पर्य इतकेंच की कंपनी जी सदांच आमी मिटिंगेक वयताना तुमी इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून आमकां सांगताले। कित्याक सिलेक्शनान जी कमिटी वयता ती मागीर एक 8-9 म्हयन्यांनी परत आनी कोण तेवटेन वचून तेवटेन सिलेक्शन जातलें म्हणून एक आमी सगळे ट्रक मालकांनी अशें डिसिजन घेतलें की इलेक्शन करून इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून। पॅनलां 2 जालीं जावं आनीक कितें जालें हें कांयच ना। कित्याक लास्टाक ऑब्वियसली ट्रक मालकूच सगळे आसा आनी जे कोणूय निवडून येतले ते फाल्यां ट्रकाचो जो आमचो जो बिजनेस आसा तोच मुखार घेवन वयतले। हांव आमचे जे 180 जे ट्रक आहा आनी तेंचे मालक आसा तांकां विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या मतदानाक पार्टिसिपेट जावचें आनी बरे उमेदवार आसा तांकां त्या उमेदवारांक निवडून हाडचें। आमच्या ट्रक एसोसिएशनाचे इलेक्शन आहा तेन्ना आमी सुरवात केल्या आनी फर्स्ट टायम बॅलेट पेपराचेर आमचें वोटींग जाल्या। तेन्ना निवडून फुडें इलेक्शनाक निवडून येयल्या उपरांत सुरळीत प्रमाणे फुडें आमी धंदो आमचो सांबाळटले आनी एकत्र रावन काम करतले। 2 पॅनल आहा न्हू? 2 पॅनल आहा, एक आमचे आनी एक ऑपोजिशन दुसरो आहा। कोणाचें निवडून येयल्यार आमी एकत्र रावन काम करतले।